येता ते पर्यटन सिजनाचे फाटभुंयेर गोय पुलिशेचो एंटी नार्कोटिक सेल सादूर जाला। ड्रग्ज आनी मानवी वेव्हाराची प्रकरणां हाताळपाचे नजरेन पुलिसेची तयारी चल्ल्या। दर्यादेग वाठारांनी ड्रग्साच्यो केशी चड आशिल्ल्यान पुराय वाठाराचेर गोय पुलिशेची कडक नजर आसतली म्हणपाचे एएनसीचो अधीक्षक ओम प्रकाश मिश्रान मिडिया मुखार स्पश्ट केले। पणजेच्या एएनसीन आजगांवच्यान अनीस दारवचकार ह्या 18 वर्साच्या तरणाट्याक ड्रग्सा सयत धरलो। 16 तारखेर पयले चार्टर विमान येता। So the tourist season had started, so the anti-narcotic cell of Goa police is also geared up now. We are fully prepared to fight the menace of drug trafficking in the state. They had specific information that somebody will come with some quantity of charas, and finally we were able to apprehend the person. The estimated value of the seized contraband is approximately 75,000 in the international market. You see, our coastal belt is very vulnerable. Coastal belt is very vulnerable, and particularly the beach areas. So we have identified on the basis of the past analysis of the cases, we have revived the whole team, and they all have been assigned specific areas, specific beats. We have specially selected people. They have been interviewed, and then they were asked to those who are willing to work in this. So I am aware of that background. It is an attempt, and we are trying to at least demystify that kind of that. लुईस बाप्तिस्ताच्या खून प्रकरणावेल्यान लोटलेचे लोक बुधवारा परत पुलिसांचेर चाळवले। लुईसाचो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिवंक पुलीस तयार नात असो दुबाव लोकांक आयलो। उपरांत पुलिसांनी सुवातेर वचून लोकांक थंड केले। पुलिसांनी लुईसाच्या घरच्यांक पोस्टमार्टम रिपोर्ट व्हरून दिलो। हे केशींतले आनीकूय काय आरोपी मुक्त भोंवतात म्हूण लोक सांगतात। तांकां भितर घालपाचे उतर आमदार मिकी पाशेकोन पाळूंक ना म्हूण लोक तांचेर बेजारल्यात। तर कितें तर तेंगेलो प्लॅनिंग आहा, आनी तें प्लॅनिंग कोण मारलो म्हूण आमकां अशें दिसता गांवच्या लोकांक। आनी हो जो ओनर जो घाट्या ते दवरलेलो तोय इनवॉल्व आहा अशें म्हूण आमी सगळे लोक म्हणटाय, लोक म्हणटाय। हेच आमकां इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय। खरें कोण तो आहलेलो तो आमकां सरान मिकीन सांगलेलें आमकां 2 दीस म्हूण, कालचो 1 दीस, आयचो 1 दीस, हेच हाटल्या आनी कोण आहा तो तरी आमकां अजून कांय आमकां मेळोना। तेंगे गोरची पुलीस स्टेशनाचेर गेल्या हुंय तेंगे बावड्या भितो काडनाय। तेंगे हुंय एक कोण साहेबान सांगलें हुंय तेका तुम गारो से आमी रिपोर्ट घेवन येता आनी ही सगळीं लोकां हिंग एकठांय कोण आहा, एकूय पुलीस ना कोण ना, आमचे रावताय आमी आतां। तुमी आतां रावताय पुलीस रिपोर्ट घेवन? हय, पुलीस रिपोर्ट घेवन येतले म्हूण आमी रावताय। तेणी सांगलें आपूण येता आनी तुमकां सांगता म्हूण हिंगा हुंय कांय ना। मरना रिपोर्ट दिता म्हणला। पुलिसीन कसो रिपोर्ट दिता म्हूण सांगलें तुमकां आतां? पोस्ट मारला। आतां रिपोर्ट कलेक्ट करून तूं आतां मडवं वयता? हय। काणकोण तालुक्यातले लायटीचे सगळे प्रश्न 3 महिन्या भितर सोडोवपाचे उतर वीज मंत्री मिलिंद नायकान काणकोणकारांक दिला। थंय आत्र्या पयऱ्यान लायट वता। काणकोण तालुक्यातले लायटी विशीं लोकांच्यो खुबश्यो कागाळी आयिल्ल्यान मिलिंदान काणकोणा वचून परिस्थिती पळयली। कशें हांगा कंडिशनाचें? कंडिशन बरें ना, पण तें कंडिशन पयलींच्यानूच बरें ना न्ही, आतां जावंक ना बरें अशें न्ही। तुमकां अशी लोकल्सां कडल्यान बी कंप्लेन येयल्यो कितें स्टाफ कॉपरेट करिना? स्टाफ कॉपरेट करिना म्हूण न्ही, स्टाफ कमी आहा म्हणून आहा आनी ती गोश्ट खरी आहा, पूण तांकां सांगलां 1-2 ते 3 महिन्या भितर सगळे स्टाफाच्या जाग्यार पडपाचें। रिगार्डिंग पोल्स डॅमेज जाला खोतीगांव, पोल्स डॅमेज जाला आनी कितें बारीक बारीक जे आहा इमिजिएट करपाक जाय ते प्रत्येक सब डिविजनाक प्रत्येक इंजिनियराक सांगला की त्यांनी तेजे सगळे एस्टिमेट करून मूव करपाचें, करून घेवपाचें कामाचें। शेकार जे इलिगल चलताले हेजेर खंय कमी प्रमाणात हेतले आळ बसतले ह्या फावटी? ना, इलिगल कांयच चलचें ना हेच्या फुडें, कांय चलपा ना। गल्ला जालो तो गेलो। एक तर लायट वचपाक लागली, ती कंटिन्युअस कोण फोनार हो मारता तो मारता, इतले मारता म्हटल्यार दुसऱ्या मनशाक मारता। एंगेज जाल्लो टोन आसना सर, एंगेज टोन तो काढून दवरलो, मॅक्सिमम काढून दवरले आनी व्हेरीफाय सुद्दां केला लोकांनी सर ना, व्हेरीफाय केलें सर लोकांनी, काढून दवरलेलें पळयलां, काढून दवरलें जाल्यार ड्युटर कोण आहा तेजेर एक्शन जातलें, हेच्या फुडें तशें चलचें ना। आता घेऊया एक विसव।